म्हादय जेन्ना म्हणटा तेन्ना अख्ख्या गोंयच्या लोकांचो असो विचार जाता की तो केवळ उत्तर गोंयचो प्रश्न म्हणून. जेन्ना हांव सांगता की दूधसागर न्हंय जी आसा, जिओपा वॉटर ट्रिटमेंट जो प्लांट आसा तितूंतल्यान पणजे, फोंडा आनी हेर भागाक उदक मेळटा, त्या न्हंयचो उगम जो आसा तो धारबांदोडा म्हणजे दक्षिण गोंयांत जाता. आनी दक्षिण गोंयांतल्या बऱ्याचशा वाठारांतल्या लोकांचें जीवन जें आसा तें जीवन ह्या मांडवी न्हंयचेर आसा. तेन्ना तेंच्या लक्षांत येता की ही न्हंय जी आसा ती दक्षिण गोंयानूय व्हांवता. दुसरो मुद्दो जो आसा तो तुमी सांगलेलो आसा तो म्हणजे गोंय सरकार ह्या विशयाचेर ज्या पद्दतीन गांभीर्य बाळगपाक जाय तें गांभीर्य ना. कारण मास्टर प्लॅन जो आसा जो 15 वर्सां पयलीं केल्लो त्याच्या उपरांत नवीन मास्टर प्लॅन करपाक जाय आसलो. कित्याक आतां कर्नाटक सरकारान जी आपली सर्वोच्च न्यायालया समोर तेंच्यांनी आक्षेप घेतलेलो आसा तेतून म्हत्वाचो मुद्दो जो आसा की गोंय सरकारान आपलो जो मास्टर प्लॅन केल्लो आसा त्या मास्टर प्लॅनान ज्यो गरजो नमूद केल्ल्यो त्या गरजोनुसार तांकां उदक मेळ्ळेलें आसा. तांकां आणखी उदक गरजेचें ना, कारण गोंयान ह्या उदकाची गरजच ना अशा प्रकारची भुमिका घेतलेली आसा. ही भुमिका आयज गोंय सरकाराचेर म्हणजे असो आरोप करपाची पाळी कर्नाटकाचेर येयल्ली आसा. तेचे मुख्य कारण म्हणजे मास्टर प्लॅन जो आसा तो रिवायज करपाक जाय आसलो. डॉक्टर आमचे देऊळकर आसले, त्यांच्या अध्यक्षतेखाली हो मास्टर प्लॅन तयार केल्लो. पूण त्याच्या उपरांत ह्या मास्टर प्लॅनाचें नूतनीकरण करपा खातीर नव्यान आमच्यो गरजो ज्यो आसा गोंयच्यो वाडलेल्यो गरजो आसा त्यो नमूद करपा खातीर गोंय सरकार अपयशी थारलेलें आसा.